गोवा मुस्लीम फोरमाचो प्रेसिडेंट. आमी हांगा जमल्यात जे कश्मीराक जे सद्याक जाल्लें आसा ते निशेध करपा खातीर. कारण हो एक आमचो जो पडोसी देश आहा पाकिस्तान, हेजी एक चाल की आमचे भितर आमच्या देशान जी युनिटी आसा हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव सीख, ही युनिटी मोडपाचो प्रयत्न जो ह्या टेररिजम हे जो एक्ट जो जाल्लो आसा पहलगामान, तातूंत आमकां कळून येता की भायलो देश पासून आमच्या देशाक मोडपाचो प्रयत्न करता. पण हांव तुमच्या माध्यमातून सांगूंक सोदता की भारत देश जो आसा हो भारत देश मुसलमान हिंदू क्रिस्तांव आनी सीख हे सगळे जाण आसा म्हणून भारत देश एकठांय आनी मजबूत आसा आनी हो केन्नाच मोडपाना. हांव भावपूर्व श्रद्धांजली दिवपाक सोदता जे आमचे जे हांगा पहलगामान जे शहीद जाले तांकां हांव तांकां शहीद म्हणटलो. कारण जे बाबडे पर्यटक थंय गेल्ले ते एक एन्जॉय करताले थंय वचून आपले फॅमिली बरोबर. तांकां खबर पासून नाशिल्लें की हे येतले आनी तांकां येवन ते शूट करतले म्हणून. आयज हांव देवा कडेन मागता की तांचे फॅमिलीक बी एक शक्ती दिवची की तांचे जो इतलो व्हडलो भार जो आयला की तांचो फॅमिलीचो मेंबर आयज गेल्लो आसा, जे तेंच्यांनी केन्ना चिंतूकूच ना की अशें जातलें म्हणून. आनी तशेंच जशें आमच्या आझीम बायान सांगलें की आमची सॅक्युरिटी हांव देशाच्या प्रधानमंत्री कडेन मागता आनी आमचे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंग कडेन मागता की आनी सॅक्युरिटीचेर सारकी बरी एक दखल दिवपाक जाय. कारण हे टेररिस्ट आयले कशे भितर. कश्मीर म्हणटा तो हो ट्युरिजम प्लेस आनी हेतून जर आमी हांगा जर टेररिस्ट बिंदास जर बंदुकी घेवन जर येवपाक सोदता जाल्यार ते खंयच्याय बॉर्डरींतल्यान येवपाक सोदता. हेजेर हांव विनंती करता प्रधानमंत्री कडेन की आमची सॅक्युरिटी जी आसा ती तांची चड लक्ष दिवचें आनी देशाचे जे पर्यटक जे वतात खंयच्या खंयच्या भागांनी देश पळोवपा खातीर भोंवपा खातीर त्यांची सुरक्षा जी आसा ती आमच्या देशाच्या सैन्याच्या हातीन आसा आनी ती त्यांनी बरी करून पळोवची. थँक्यू. जो हमारे देश में अशरफ पंड्याल अंजुमन इस्लाम मुस्लिम का अध्यक्ष, जो हमारे देश में जो घटना कश्मीर में घटी, हम सबसे पहले तो इस टेररिज्म एक्ट को निंदा करते हैं, खंडन करते हैं. हमारा देश एक शांतिप्रिय देश है और कई की ये कोशिश रही है ये जो इन्होंने जो कुछ किया है ये दहशतगर्दी जो लोग हैं जो टेररिज्म को फैलाना चाहते हैं यहाँ पर. और हम चाहते हैं कि हमारा देश हमेशा एकवट और एकता के रहे. इस्लाम ये नहीं सिखाता कि यहाँ पर जो किसी इनोसेंट का जो लोगों का हत्या करे. इस्लाम हमें एक भाईचारा के तरह से रहने का सिखाता है और मैं पुरजोश तरीके से खंडन करता हूँ. आज आमी एक पीसफूल प्रोटेस्ट हांगा जमे जाल्ले आसा. सांगपाचो इतलो उद्देश म्हणल्यार पहलगामचे जे ट्युरिस्ट अटॅक जाल्ले आहा तातूंत मिडिया भितर एकूच पळोवपा येता की ते म्हणटा की आमी तांकां विचारलें ट्युरिस्टांक की तूं हिंदू काय मुसलमान. हिंदू मुसलमान आनी मुसलमान म्हणटा ताका सोडला हे आनी हिंदूक मारला तेंच्यांनी. पण हांव सांगपाक सोदता की जो टेररिस्ट आसता न्ही तो केन्नाच मुसलमान जावपाक शकना. टेररिस्ट म्हणटा मुसलमान जावपाक शकना. मुसलमान म्हणल्यार कितें, इस्लाम आमगे धर्म म्हणल्यार कितें, एक पीस, एक शांतताय आमी कशें लोकां मुखार व्हरप हेका इस्लाम म्हणटा. आनी जो ते ट्युरिस्टाचेर अटॅक करता न्ही तो मुसलमान जावपाक शकना. हे मिडिया भितर जे वातावरण चालू आनी हे बंद जावपाक जाय. आनी एक हांव मेसेज दाखोवपाक सोदता, लोकांक सांगपाक सोदता की मुसलमान म्हणटा तो सदां एक पीस कम्युनिटी, सगळ्यांक घेवन चलपी हो मुसलमान धर्म. आनी अशेंच आमकां सगळे जाणां मेळून मुखार वचपाचें. बरें. थंय जे अटॅक जाला पळय तेंच्यांनी तेजी मिसेस आसा मिस्टराच्या अटॅक तेंच्यांनी सांगला की तेंकां अशें विचारला म्हणून कलमा म्हणपाक लागला. पण विचारले म्हणले मान्य केले ते अशें. तू घ्या मला बोर्ड आधी एक